अर्ली इन द मॉर्निंग बट आय थिंक 7:30 आमगे इस्टर्न सायडाच्या ऑफ द शेड प्लांटाच्या शेडाचेर आयज एक वॉल कॉलेप्स जालो आनी तो वॉल आतां गार्बेज आहली आमचे भितर बट मोस्टली इफ यू गो टू सी दॅट वॉल न्हू ते वॉल कन्स्ट्रक्शन वॉज नॉट गूड पण ते कन्स्ट्रक्शन केलां ते वॉल हेजे वॉलाची इज व्हेरी बॅड ते पळोवपाक तुगेलो प्लेन एरियाचे आहा फावंडेशन ते पयलीं एकदां सिंगल मेजरींग केला ऑफ द इलेक्ट्रायट आनी तेजे वयल्यान मागीर तेजे पळोवपाक गेल्यार ब्रिक्साचेर आनी आतां इतले वर्सां जाले आतां इट्स मोर दॅन 12-13 इयर्स जाले आतां तो मातसो पावस बी पडलो आनी तें जावन बी सगळे ते ओडोन बी भिजून बी ती आयज कॉलेप्स जाल्या त्याच भाशेनूच इस्टर्न सायड जाला पळय आतां ते सुपरवायज करतले आमी आतां आनी कितें हें रिपेरींग बी आहा जाल्यार वील टेक लोड ऑलमोस्ट काडला आमी न्हू आतां ते भितर मिशनरी चलता आमची न्हू रेप्युटेशन चलता भितर आनी आतां वी आर रायटींग अ लेटर टू द हेका टू ट्रान्सफर इट टू सालिगांव प्लांट. पयलीं ऑलरेडी तेजी वॉल कॉलेप्स जाल्ली ते सायडींतली आनी आतां हे सायडींतली पडल्या सकाळी फुडें दोनूय सायडीन ती कॉलेप्स जाल्या प्रमाणे आतां जर तातूंत गार्बेज घातलें तर खूब लोड येवपाची शक्यता आसा आनी इतलीच आनी भितर ते बेलिंग मशीन आसा ते कामगार काम करता सडन तांचेर पडल्यार कितें जाता आशिल्लो आनी अनर्थ जावच्या पयलीं हें सगळें आतां कितें ते सिओन आनी सिपीन मेळोन थंय इन्स्पेक्शन करून कितें ते तेजे इनिशिएटीव घेवपाचें कॉन्सिलर बोवा मारून मारून सद्या थकल्या कितें ते इनिशिएटीव घेवपाचें तांच्यांनी सिओन बीन.